काजर जाताना सगळीं येतात. कसली बायल मेळटा कोणा, कसलो घोव मेळटा कोणा. आनी घोव या बायल बरी जाल्यार मोगार पडल्यार सासू माय कशी आसा कोणा, मांव कसो आसा कोणा, घोवा गेलें कुटुंब कशें आसा, बायले गेलें कुटुंब कशें आसा. आनी काजर जाताना दुसरी भिरांती आसा. काजर जाता आसतना व्हडा दाबाजान जायते पयशे करसून काजर जाल्या आनी काजर जाल्या उपरांत काम आसत गी, काम ना गी, आनी खर्चा कितें करचें, घर कशें काडून घेवचें, आनी सांगाता कशें जियोवचें, सांगाता जियेत आसतना भुरगीं जाल्यार त्या भुरग्यांक कशें ल्हान व्हड करचें. जायती खंत बेजाराय भिरांत आमकां आसता. मात न्ही प्राय जाताना कितें जाता म्हणल्यार ती भिरांत. संतीसीम त्रिंदादीक आमी मान करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्गानी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसूं, तुमचेय सोवें आसूं. भोवमोगाचें न्हू, जशी एक आवय आपल्या भुरग्यांचो मोग करता, तशेंच सर्वेस्पर देव आमचो ताज्या भुरग्यांचो मोग करता. देखून तो म्हाका तुका म्हणटा, एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत गी, एक आवय आपल्या गर्भांतल्या बाळशा विसरत गी. ना, ती विसरची ना. ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. तुका हांवें म्हज्या ताळव्या हाताचेर खांत येयलां. तुजे वणदी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. तूं म्हजोच. इजाया प्रवादीचो बूक 40 आनी 9 वसर 15 आनी 16 बोड. हेच सोमयाच्यो बासवण्यो ह्या गितांत आमकां आयकूंक मेळटात. आमच्या दैवीक उलोरेतीर मंदिराचे दैवीक गायनां बूक तुमकां जाय जाल्यार तुमी थंयसर वेबसायटीक वचून डिवायन कॉल सेंटरच्या ऑफिसाक तुमी संपर्क केल्यार, तुमी सांगल्यार पुरो तुमकां पोस्टार तुमच्या घरा येवन पावतात. दैवीक गायनां डिवायन कॉल सेंटरचे कोंकणी भक्तीक गितां. E59 पेज नंबर 142. हांव तुका सांडिचो ना. मळब कसलोन पासलोन पडोवन दी, भूंय कांपोन सोंपोवन दी. विस्वासी म्हजो मोग तो बाळसो सोमचो ना केदीं. मळब कसलोन पासलोन पडोवन दी, भूंय कांपोन सोंपोवन दी. विस्वासी म्हजो मोग तो बाळसो सोमचो ना केदीं. विसरत गाये कावय आपल्या पानो चिवच्या तानुल्याक. आवयक तरी विसर पडात, हांव तुका विसरचो ना. विसरत गाये कावय आपल्या पानो चिवच्या तानुल्याक. आवयक तरी विसर पडात, हांव तुका विसरचो ना. कुशव्यांत आसता तुका आकारलो, मुजस करून वेंचलो. हाता ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंत लिपयलो. कुशव्यांत आसता तुका आकारलो, मुजस करून वेंचलो. हाता ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंत लिपयलो. विसरत गाये कावय आपल्या पानो चिवच्या तानुल्याक. आवयक तरी विसर पडात, हांव तुका विसरचो ना. विसरत गाये कावय आपल्या पानो चिवच्या तानुल्याक. आवयक तरी विसर पडात, हांव तुका विसरचो ना. हांव तुका विसरचो ना.
भोवमाकाळा सर्गींचे बापा, तूं आमकां विसरनाय, तूं आमकां सांडिनाय, तूं आमकां सोण घालिनाय. तुवें आमकां बसयलाय पर्वत फोळून वेती, दोंगर हालोंक लागतीत, पूण तुजो विस्वासी मोग केदींच आमकां सांडचो ना. तुजो शांतीचो करार केदींच आमचे तावन पयस हालचो ना. उलयताय तूं सर्वेस्पर देवा. हे आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या बुकान 50 वसरान 10व्या वळीर. आयजाया 54:10. वय बापा, तुजो मोग शाश्वत, तुजो मोग अगणीत, तो आमच्यान मेजूंक सयत असाध्य. तो मेजूंक जायना, तो तुकूंक जायना, तो लेखाक मेळचो न्ही. हांव तुमचो सस्नीक मोगान मोग करतां. आजून तो मोग हांव दाखयत आसां. जेरमाया प्रवादीच्या बुकान 30 वसरान 3ऱ्या वळीर. जेरमाया चॅप्टर 31:3. बापा तूं उलयलाय. बापा हो मोग आमकां अनभोग जायशें कर. आनी तुज्या त्या दैवीक मोगांत आमची भिरांत, आमची खावजणी, आमचे आपाधैर, आमच्या काळजाचे धडधडे सगळे पयस सरून दी. बापा भावार्थान आनी विस्वासान तुज्या सर्गींच्या निती सिंहासना सरशी आमी येवंक आनी तुझे तावन दैवीक आशिर्वादां घेवन ह्या संवसारांत धैर्यादीक जिवीत, भावार्थाचें जिवीत, पात्यण्याचें आनी विस्वासाचें जिवीत जियोंक तुज्या भुरग्यांक फावो कर बापा. देव ह्या वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटिल्लो जाल्यार सर तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांची पिडा गोण कर, तांचे कश्ट हळू कर, तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां वेजमितां कर. जशें तुज्या परशेक तुवें तांबड्या दर्यांतल्यान अजापांनी वेजमितांनी उतरायशें केलें. 40 वर्सांचे पैण तुवें आनंद भरीत आनी संतोश भरीत केलें. आकाश धांवन तांकां मान्ना दिवन खडपात थावन तांकां उदक वाळशें कर. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत बापा जे कितें गरजा आसा तुज्या भुरग्यांचे त्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव बापा. बापा सदांच तुज्या मोगान तूं ताका राख आनी सांबाळ. बापा ही सर मागणी आनी त्या सवां तुज्या मुखार भावार्थान आनी विस्वासान आमी दवरता. समिया जेजूच्या नांवी आमी मागता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. कशीं आसा तुमी सगळीं? तुमकां समेजतांक नमस्ते, नमान आनी म्हजे प्रणाम. म्हाका न्हू दैवीक उतरां आमकां दोदोशी करतात, आमकां बुजयतात, आमची पिडा गूण करतात, आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरतात. तर आज आमी नियाळ करया आमच्या जिवितांत भिरांत खंय तावन येता गी म्हण, खाऊ जेणी खंय तावन येता गी म्हण. म्हाका तुमच्या जिवितांत केदाळ तर तुमी भियेल्यात गी. वय भियेल्या जावंक बरो न्ही गी. भियेताच हर एकले आमी भियेता. केदाळ आमी भियेता. आमकां आपाय आसल्यार आमी भियेता. रिस्क आसल्यार भियेता. जिवाक रिस्क, आमच्या नांवाक रिस्क, मर्यादेक रिस्क, आमच्या फुडाराक रिस्क. परिक्षेत आसतना आमी भियेता. खंय आमी पास जाता गी ना कोणा सलवता कोणा. जायते पयशे इन्वेस्ट केल्ल्या वेळार आमी भियेता. आमचे पयशे बुडतात कोणा. आमकां व्हड नश्ट येता कोणा. एक बिजनस करतना आमी भियेता. काजर जाताना सगळीं भियेतात. कसली बायल मेळटा कोणा, कसलो घोव मेळटा कोणा. आनी घोव या बायल बरी जाल्यार मोगार पडल्यार सासू माय कशी आसा कोणा, मांव कसो आसा कोणा, घोवा गेलें कुटुंब कशें आसा, बायले गेलें कुटुंब कशें आसा. आनी काज जाताना दुसरी भिरांती आसा. काजर जाता आसतना व्हडा दाबाजान जायते पयशे करसून काजर जाल्या हांव. आनी काजर जाल्या उपरांत काम आसत गी, काम ना गी. आनी खर्चा कितें करचें, घर कशें काण घेवचें, आनी सांगाता कशें जियोचें, सांगाता जियेत आसतना भुरगीं जाल्यार त्या भुरग्यांक कशें ल्हान व्हड करचें. जायती खंत बेजाराय भिरांत आमकां आसता. मात न्ही प्राय जाताना कितें जाता म्हणल्यार ती भिरांत. म्हणजे जिवीत असो अखेर कशें जाता कोणा. खटल्यार पडटा कोणा. सबार जाणांची भिरांत दीस खटल्यार पडटा कोणा. म्हजी घुमूत कोणी काडटात कोणा. आतां म्हाका कोणी आसतीत गी म्हजी सेवा करूंक. ह्या मरता आसतना हांव एकसुरांत मरता कोणा. गत आसतना वाटेर पडोन मरता कोणा. म्हाका न्हू भिरांत जायत्या तरांची भिरांत आसा. आनी एक ही भिरांत आसा देंवसाराची, सैतानाची, लुसिफेराची भिरांत. आमकां खंय व्हड पातक करता कोणा, व्हड नालिसायचें काम करता कोणा. आनी तो देंवसार म्हाका नाश करता कोणा, नालिसाय हाडटा कोणा म्हज्या जिवितांत म्हणली. पूण म्हाका देवाचें उतर ह्या भिरांती विशांत कितें उलयता तें आमी नियाळ करया. जर तर तुमी जुवांचें पयलें पत्र काडलें 4 वसर 18 वळ. 1 जॉन चॅप्टर 4:18. खंयसर मोग आसा थंयसर भिरांत ना. परिपूर्ण मोग भिरांत धांवडयता. भिरांत शिक्षक संबंध जाल्ल्या वरवीं जो कोण मोगांत परिपूर्ण जाता ताचे थंय भिरांत म्हणली आसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू मनशान थंय सुरवेर भिरांत ना थरली. उपरांत ती भिरांत आयली.
आदाम आनी येवेक देवान रचता आसतना तांचे थंय भिरांत नातली, कित्याक देवानच तांकां स्वंत जावन रचलें. देवूच तांच्या सांगात आसलो. देवाच्या हाजरपणान तांकां भिरांत काय उजेणी मेळ्ळी नातली. पूण जेन्ना देवा तावन ती पयस सरली, देंवसारा सांगात संवाद तांणी चलयलो, सैताना सांगात ती उलयली आनी देंवसारान सैताना सांगलें पातयेवन जें कितें देवान करूं नजो म्हणलें आसलें केलें, ताजे उपरांत तांचे थंय भिरांत भितर सरली. आनी ही भिरांत भितर सरोंक कारण तांणी पातक केलें. ती देवाक अविधेय जाली, देवा विरोध उपराटली, गर्वी आनी हंकारी जाली. करूंक नजो आसले नालिसायेची अवमर्यादेची संगती तांणी केली. देवा तावन ती पयस सरली. अशें तांच्या जिवितांत आसली अस्कतकाय तांकां भिरांतेक कारण जाता. सुरवेर मनीस देवाचें आराधन करता मोगान बरोवन, देवाच्या मोगान बरोवन, देवाच्या महिमेच्या व्हडा अत्रेकान. देव महिमा जावन आसा. आमी देवाची भुरगीं देखून आमी त्या महिमेन परजळाचे म्हणल्यार त्या एका अत्रेकान आमी देवाचें आराधन करता. पूण जेन्ना आमी देवा तावन पयस सरोन पात करता आनी नालिसायेन जियेता, उपरांत आमी देवाचें आराधन करता, पूण भियान आनी खावजेणेन. तशेंच देवा तावन पयस सरले व्यक्ती काल करता तांच्या जिवितांत ते उपरांत नैसर्गीक वस्तूंचें आराधन करतात. त्या रुखांचें, त्या झाडांचें, त्या मनजातीचें, त्या सुकण्यांचें, त्या जीवदाळीचें आराधन ते करतात. तांची पुजा करतात मोगान न्ही, भियान. हे आमी वाचता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत पयल्या वसरांत 20 आनी 1 वळीर. रोमन्स चॅप्टर 1:21. देवाक ते वळखताले तरी ताका फावो तो मान दिवंक तांणी इन्कार केलो. देवा वळखता, देव आसा म्हूण ते जाणान, पूण देवा तावन ते पयस सरल्यात देखून ते कितें करता, देवाक मान दिवंक ते इन्कार करता. कित्याक देवा लागीं येवंक ते भियेतात. कित्याक ते आतां काळोखांत आसा. देव म्हळ्यार उजवाडाक येवंक ते भियेतात. देखून ते कितें करतात, आमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या, मनजातीच्या, सुकण्यांच्या त्या बोंब्यांनी, त्या मुर्त्यांनी, त्या इमाजींनी, त्या पिंतुरांनी ते पळोवंक प्रयत्न करतात आनी तांची पुजा ते करतात. देखून आमच्या गांवांत आमी पळयता बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा आनी नैसर्गीक वस्तूंची पुजा म्हणजे रचनेची पुजा आमी पळयता. आनी हांची पुजा केल्लीच आमी आमच्या भावार्थाचें धैर्य, आमच्या विस्वासाचें धैर्य, आमच्या भरवशाचें धैर्य आमी होगडायता. तेन्ना भिरांत आमच्या भितर विकता. धैर्य म्हळ्यार कितें, आमच्या मतींत आमकां एक आसची ती सकत तें जावन आसा धैर्य. कसलीय परिस्थिती आयल्यार ताका फूड करूंक आमचें तें आसचें एक आत्मस्थैर्य आमी म्हणटा. आमच्या जिवांत, आमच्या त्या प्राणांत, आमच्या त्या आत्म्यांत आसची ती सकत. कसलेय आपाय आसल्यार, कितेंच क्रूर मनजती आयल्यार आनी कसलेय नैसर्गीक विपत्ती म्हळ्यार भुंयकांपणी, वारें वादळ, गडगडो झगडावणी आयल्यार तांकां फूड करूंक आमच्या मतींत आसच्या त्या सक्तेक आमी म्हणटा धैर्य आमी म्हणटा. आनी असलें धैर्य देवान आमकां हर एकल्यांक दिलां. तिमोथीक बरयल्लें 2रें पत्र 1 वसर 7 वळ. 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. बगार आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो आमकां दिला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी भियोवची गरजच ना. देखून आमी नियाळ करीचे आयच्या संवसारांत भियोवची एक गरज जाल्या. पूण देव आमी भियोंक नजो म्हूण आशेता. समी जेजू मोगाच्यान केदींच भियोंक ना. पळय, समियान जेजून आमकां एक देख दिल्या ताच्या जिवितांत. वांजेलांत वाचल्यार समी जेजू देंवसाराक सैतानाक भियोना. ताणें कितें केलें, देंवसारा सैतानाक पळयलें आनी म्हळें चूप राव, तोंड दाम, भायर सरया मनशां तावन अशुद्ध आत्म्यानो.
त्या अनुसारांक ताणें फरमायलें. सोमी जेजू भियेलो ना नैसर्गीक आपायांक. वारें वादळ उठलें, व्हड व्हड लारां देली, विशेश पावस येयलो, दोण बुडोवंक लागली. जेजू न्हिदेंतलो उठलो आसतो तो कितें म्हणटा? चूप राव म्हणटा दर्याक. वारें वादळाक म्हणटा तो थंड जा. वारें वादळ थंड जाता, दर्यो सयत तो चूप रावता. नैसर्गीक आपायांक सोमी जेजू भियेलो ना. देवाच्या भुरग्यांनी मोगाच्या खंयच्याच आपायांक भियेचें म्हणना. ह्या कोरोना व्हायरसा वेळार मोगाच्यान कितलीं जाणां भियेल्लीं. हांव एका तरान भियेल्लो, खंय वचोंकूच भियेतालो. कित्याक म्हळ्यार म्हाका वचोंक थोडे फावटी मन आसलें. म्हज्या वडिलांनी म्हज्या सांगाती पात्रांनी म्हळें तूं थंय हांगासर वेची संवय आसा, खंय म्हणी वशी जाल्यार पळय. कित्याक तूं वचोन हाडून येता कोवीड, मागीर आमी मरचे आमी. तशें करून ते हय हांव मेल्यार व्हड न्ही, पूण तांकां येता म्हणल्यार त्या भियान, दुसऱ्यांक येता म्हणल्यार बरें भियान. देखून म्हाका भिरांत आयली. म्हाका कोवीड आयल्यार व्हड न्ही, म्हजे वरी हेरांक येता कोणा म्हण. पूण जेन्ना म्हज्या भयणीची धूव पिड्यांत पडली, त्या कोविडा वेळारच आस्पत्र्यांत तिका एडमीट करचें पडलें आनी हांवें परतून परतून आस्पत्रे वचचें पडलें. आनी ते आस्पत्रे गेल्ल्या वेळार म्हजी भिरांत गेली. कित्याक हांवें थंयसर पळयलें कितलेशे दाखतेर त्या कोवीड पिडेस्तांक पळोवन आसले. आनी ते म्हणटात, आनी थोडे फावटी ग्लावज नासतनाय काम करचें पडटा. थोडे फावटी ते पीपी काले म्हळ्यार किट आसता ते नासतनाय काम करचें पडटा. आनी ते म्हाका म्हणाले, फादर देवान आमकां राखचें आनी सांबाळचें. कित्याक ही पिडेस्तां देवाचीं भुरगीं, तांची सेवा केल्ल्या वरवीं देवाचीच सेवा केल्ल्या वरवीं जाता. देखून देवान आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां. आजून हांव ती आस्पत्रेंत गेल्ल्या वेळार थोडे डाक्टरां मेळ्ळेल्या वेळार डाक्टर म्हाका म्हणटात आमी बेश्टेच आमी भियेल्या. देव आमच्या सांगात आसतना आमच्या विरोध रावोंक कोण शकता. देखून आमी देवाचेरच पत्ती आनी विस्वास दवरून आमी वावर केला. म्हाका देवाचेर पत्ती आनी विस्वास दवरून वावरीची. सोमी जेजू पळया हेरोद रायाक भियेलो ना, न्ही जावन हेरोदूच जेजूक भियेलो. देखून ताणें थंयसर आसल्या शिपायांक म्हणलें बेगी व्हरा ताका, पिलाता लागीं व्हरा, म्हजे लागीं नाका. हेरोद भियेलो, जेजू भियोना. जेजूचे हात बांदल्यात, जेजूच्या पांयांक खडो घाला आनी शिपाय ताच्या भोंवतणी आसात, पूण जेजू भियेलो ना. जेजूक पिलाता मुखार उबें केलें. जेजू थंयसर पिलाता मुखार सयत जेजू भियेलो ना. पिलात भियेलो. पिलात भियान ताणें हात सयत दिले. पिलात भियोन जेजूक विचारता, तूं खंय जावन आयलाय? दुसऱ्या कोणाक विचारना तो. दुसऱ्या खंयच्या अपराध्याक कोण विचारता ती तूं खंय जावन आयलाय म्हणून. पूण जेजू ताणें विचारलें. कित्याक पिलातूच भियेलो, जेजू भियोंक ना. जेजून स्पश्ट तरान ताका सांगलें, सर्गींत हांव तो अधिकार तुका मेळ्ळलो ना, न्ही जाल्यार म्हजे तुका कसलोच अधिकार आसचो नासलो. जेजू स्पश्ट तरान जाणा आसलो देवाची मांडावळ. म्हाका त्या सोजेरांक सयत जेजू भियेलो ना. ताच्या बदलाक त्या सोजेरांची ताका बिरमत दिसली. तांकां तो बरें करून समजालो. तांकां वडील आसात, पिलास आसा, हेरोद आसा, तांचे ते शतापती आसात. त्या सोजेरांक धरून मारतात आनी तांणी सांगिल्ल्या बरी आयकचें, तांच्या वडिलांनी सांगिल्ल्या बरी आयकचें, नाल्यार सोजेरांकच फाशी दितात, तांकां शिक्षा दितात. देखून ते काम करतात. देखून जेजू तांकांय भियेलो ना. मोगाचें न्हू. देखून भिरांत देव आतावन येना उडास दवरा. थोड्यांचे देव आतावन भिरांत येता म्हणून मोगाचें न्हू. थोड्यांची सूख समजणी, पूण थंयसर एक संगत आसा. आमी आयकत आहोत देव भिरांत म्हळ्यार दुसरी, भिरांत म्हळ्यार दुसरी. फियर ऑफ गॉड इज डिफरंट. मोगाचें न्हू. देव भिरांत म्हळ्यार देवाक भियोवचें न्ही. देव आमकां यमकोडा घालिना, देव आमकां शिक्षा दिना. बघा देव भिरांत म्हळ्यार कितें? देवान म्हाका सर्गीच्या जिविताक आपयलां, सासणाच्या जिविताक आपयलां. हांव म्हज्या गर्वान आनी हंकारान देवान दिवचें तें सासणी जिवीत होगडायता कोणा. देवसराक सैतानाक हांव भुलता कोणा. आदाव आनी येव भुलल्या बरी. ही भिरांत, देव भिरांत. देव आमकां खस्तिता म्हणून न्ही. देव आमकां खस्तिना. देव आमचो बापूय, देव आमचो मोग करता, आमकां बक्षिता. जेजू आमच्या खातीर खुर्सार तो मेला. ताच्या खुर्साच्या मरणांत सगळीं आमची पातकां तो बक्षिता. पूण आमी देवा विरोध उपराटून आमी देवान दिवचे आशिर्वाद होगडायता कळना म्हणली ती भिरांत म्हणटात देव भिरांत. तर मोगाचें आमी नियाळ करया. देव या आमच्या जिवितांत धैर्यादीक आमी जाल्ल्या वेळार कितें बरेंपण आसा आनी आमी भियेल्ल्या वरवीं कितें आमकां नश्ट आसा तें आमी जाणा जावया. आमचे थंय भिरांत आनी धैर्य आयिल्ल्या वेळार भिरांत नात आमचे थंय धैर्य आयिल्ल्या वेळार भिरांत आमी पयस केल्ल्या वेळार आमी कुडीन ती बळवंत जाता. सांगाताच आमची तालेंतां उर्जीत जातात. आमची देणी बऱ्या तरान आमी आमकां वाडोवंक साध्य आसा. वी कॅन इम्प्रूव आवर टॅलंट्स. सांगाताच आमचें मन
केंद्रीकृत करूंक साध्य जाता. आमच्या शिकपाचेर परिक्षा बरयता आसतना त्या क्वेश्चन पेपराचेरच सवालांच्या त्या जवाबाचेरच आनी आमी बुदवंत जाता, आमी समजणेन भरता, आमचें गिन्यान वाडटा आनी तशेंच आमी चतूर जाता आनी आमच्या हर एका कामांत आमी यशस्वी जाता. बिझनसान बरो लाभ आमी करता, बरो फायदो जोडटा. कामाच्या जाग्यार बरें काम करून आमकां प्रमोशन सयत मेळटा. धैर्यादीक जाल्ल्या तितलें आमकां आमच्या जिवितांत फायदे आसात. तेंच आमी भियेल्ल्या तितलें आमकां नश्ट आसा. आमी भियेल्या काम जाता, आमी भियेल्यार हातपाय कामतात. जर तर एक सोरोप आयलो म्हणजे चिंत्या, आमी भियेल्या हातपाय कामतात, आमकां जावंक जायना. सोरपान येवन आमकां साबयेत. वाघ आयलो म्हणजे चिंत्या, वाघाच्या भियान आमी भियेल्यार हातपाय कामतात, बोब मारूंकय जायना. वाघ आयला म्हण कोणा सांगया म्हळ्यार तोंड उक्तें करतना आवाज सयत येना, आमचो गळो सुकता. आमकां रूख आसल्या थंय रुखां सोडोंकय आमकां जायना, पांय कामतात आनी आमी थंयच उबे रावता. ताच्या बदलाक आमी धैर्यादीक जाल्यार एकच आमी धांवता, नाजाल्यार तोणको काडून त्या सर्पाक मारता, या तोणको काडून त्या वाघा धांवडो पळयता, नाजाल्यार एक रूख आसल्यार रुखाक तरी सोडोवंक आमकां जाता. देखून भियेल्ल्या वरवीं आमची मोती सारकी काम करना. देखून एग्जामांच्या हॉलांत 12 जाणां भियेल्या उपरांत कितलें बरें शिकल्यान जाल्यार सगळें तांकां उगडास आसल्यार तांचो उगडास सगळो नपय जाता, ब्लँक जातात, परिक्षेन बरोवंक जायना. बिझनेस करता आसतना जर तर भियेलीं जाल्यार चतुरेन त्या ग्राहका लागीं उलोवंक जायना. जर तर भियेलोय कामाच्या जाग्यार बरें काम करूंक जायना. धनिया की तूं एक वजें जाताय, धनी तुका पयस करता आनी उपरांत तुका प्रमोशन मेळना, तुजें कामय तूं होगडायताय, तूं निसहायक जाताय, हेल्पलेस जाताय आनी होपलेस जाता, भरवोसोय तूं सांडताय. आनी थोडे फावटी भिरांत चड जाल्ल्या वेळार इट बिकम्स ए फोबिया म्हणटात. लेका वरती भिरांत आयिल्ल्या वेळार तुका फोबिया येता. म्हळ्यार अस्वाभावीक भिरांत खावजेणी येवन ताजे उपरांत तुज्या जिवितांत तुवें जीवघात करूंक साध्य आसा, या धांवन वचोंक साध्य आसा, या खंय व्हड आनीकी व्हड आपायांत पडची साध्य आसा. देखून तुवें भिरांत केदाळे तुजे तावन तुवें पयस करी जाय. आनी विशेश जावन तुजी भिरांत थोडे फावटी तुका नासाक व्हरून पावोवंक साध्य आसा. आनी ह्या दिशेन नियाळ करतना म्हज्या मतीक आयलें, थोडी नासाचें धैर्य आसा तें बरी न्ही. नास करचें तसलें धैर्य तें कितें? आधुनीक काळार थोड्यांक धैर्य, हांवें आवय बापायक मोस करियेत, हांवें परिक्षेंत नक्कलकन बरयत, हांव सांपण पडना, हांवें कानुना विरोध म्हळ्यार इल्लीगल बिझनेस करियेत आनी जायतो लाभ करियेत, हांवें भ्रश्टाचार करियेत, हांवें लॉन्सकी येवयेत, हांव सांपण पडना, ह्या देवाचे सगळे उपादेश मडयेत, पूण म्हाका कांय आपायना. अशें चिंतल्यार तें नासाचें धैर्य जावन आसा, तें बरें न्ही. हांवें स्त्रियांचेर हल्लो करियेत, ह्या आधुनीक काळार थोडे जाण आसात असले नैसर्गीक हे वातावरण सगळें मेळें करून सोडटात, पोल्युशन सगळ्यांनी म्हाका कांय जायना. आनी अशें केल्ल्या वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचेंच नाश जावंक साध्य आसा. देखून आमचें तें नासाचें धैर्य बरें न्ही. नासाचें म्हळ्यार आमकां नाश करचें तसलें, सत्यानाश करचें तसलें, आमचें जिवीत पिड्ड्यार करचें तसलें धैर्य आमकां आसूंक नजो. आतां आमी धर्मचे कृत्यां बूक आमी काडल्या 4थ्या वसरान 20 आनी 9 वळीर आमी वाचता. एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 4 वर्स 29. हांगासर धर्मदूत जेजूचे आपोस्तल पाटलावर देवा लागीं अशें मागतात, आतां सर्वेस्परा तांच्या बेसनवण्या खुशीक तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर धैर्यान परगट करीशें कर. आपोस्तल सयत मोगाच्या धैर्या खातीर देवा लागीं मागतात. दे प्रे फॉर करेज अँड कॉन्फिडन्स. इफ द apostles are praying for courage and confidence, how much more you and me must pray for confidence in our lives. आमकां कितलें धैर्य आसा, आमकां कितले धाकले आसात पळया, आदर्श आसात. पण त्या दानियेलाच्या बुकांत आमी वाचता त्या त्यागांचें धैर्य. शाद्राक, मेशाक आनी आबेदnego, नेबुखडनेझार राय त्या काळार सगळ्या संवसारार अधिक बळवंत, सक्तेवंत सांगाता स्क्रूर राय जावन आसलो. त्या रायान त्या गायनाना शाद्रा, मेशाक, आबेदnego हात पाय बांदून उज्याच्या आगट्यांत उडोवचें म्हणून तांणी दृढ निर्धार केलो. आनी तसल्या रायाचें फर्माण आसल्यार येत एक जाण भियेले ना. रायाक ते जबाब दितात. त्या दानियेलाच्या बुकान 3ऱ्या वसरान 16व्या वळीर तुमी वाचा. डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 16. राया, आमचो सर्वेस्पर देव आमकां तुज्या हातांतलो निवारतलो आनी एकादा वेळा तो निवारिना जायत जाल्यार आमी मात्र तुवें केल्ल्या त्या बोंब्याचें आराधन आमी करचें ना. पळया कसलें धैर्य तांकां. नेबुकदनेझार रायान तांचे हात पाय बांदून उज्याच्या आगट्यांत उडयल्यार
दुसऱ्या कोणी बियान खावजेन उज्याक उडयलेंच उलपन गोबर जाता आसलें. हें भियोवच्या बदलाक तांणी उज्या उडयत आसतनाच तांणी देवाक अर्गांनी होगलाप दिवंक सुरू केलें. अर्गां तुका देवा, होगलाप तुका देवा, सर्गा संवसाराच्या राया तुका जावं स्तुती आनी होगलाप सासणाच्या सासणाक म्हणून तुमी वाचा त्या दानियेलाच्या बुकान 3ऱ्या वसोरा उपरांत. उज्याच्या आकट्यांत तांणी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिलें देखून तांकां भिरांत बगोना, तांकां कावजेणी बगोना. सांगाताच कितें जालें, ते हुलपाले नात, ते गोबर जाले ना. ताच्या बदलाक मनशा पुतूच तांच्या मदेगात येवन उबो जालो आनी तो मनशा पूत जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. त्या तेगांय की त्या उज्याच्या आकट्यांत हुलपोवच्या तावन गोबर जावच्या तावन ताणें राखलें. धैर्य पळया, आमी दानियेलाच्या बुकांत परतून आमी वाचता 6व्या वसोरांत 12व्या वळीर. डॅनियल चॅप्टर 6:12. ताच्या दानियल प्रवादीच्या विरोधींनी, ताच्या दुस्मनांनी गुटमोळ करून ताका सिंहाच्या धोलींत उडोवच्या खातीर नेबुकदनेझर रायाचे आदेश बरोवन घेतलो. आनी आतां भारी खुशी तांकां. आनी दानियल त्या काळाचो राज्यपाल देखून तक्षण ताका कळ्ळें ताका आतां सिंहाच्या धोलींत उडोवची गुटमोळ जाल्या, हे प्लॅन जालां. दुसरें कोण जाल्यार भियान हात पांय कांपोवन एक राया लागीं वचून हांवें बक्षाणें मागल्या जायत की, ताची काकूत मागल्या जायत की, ह्या कोणें म्हजे विरोधी आसा तांच्या पांयांक पडल्यार ते म्हणी रायाक वचून म्हजे विरोध तांणी केल्लो गुटमोळ पाटींग काडीशें करियत की, अशें चिंतात. पूण दानियल धैर्यादीक देखून तो कितें करता, तो शीत ताच्या वयल्या माळयेच्या कुड्यार वता. ताजें कूड वयल्या माळयेर आसलें थंय वता. ताच्या कुडाक गेलो तो सर पडोन अमते पडोन देवाक नमस्कार करता, नामान करता, ताचें आराधन करता आनी देवाक निरंतरी अर्गां आनी होगलाप दिता. ताचे विरोधी येवन दानियेलाच्या कुडान तीन पळयतना तांकां अजाप. तांणी चिंतलें दानियल भियान कावजेवन एका कोणशा बसला आसतलो, रडता आसतलो, देवा कडेन विनंती करता आसतलो. तो देवाक अर्गां आनी होगलाप दिनासा. देवा तूं सरपत दिता, देवा तूं सक्तिवंत, तूं सक्कड तूं जाणाय, तुज्या हातान म्हाका बाचाव करूंक जाता. मोगाच्यानो देवाचेर आनी पातयेनी विस्वास दवरली देखून कितें जालें आमी जाणाव. ताका तेन्ना सिंहाच्या धोलींत उडयलें. ताका उडयता ताणें देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवंक सुरू केलें. आनी सिंहाच्या धोलींत म्हळ्यार इट वॉज एनक्लोजर ऑफ द लायन्स. when he was thrown inside, he knelt down, raised his hands and started praising and glorifying God. तियेंसर आसले सिंह सहित सगळे पळोवन तांणी दिंबेर पडोवन तांणी हात वयर करून देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवंक सुरू केली. अशें सिंहा सांगता सगळी रात तो देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. दुसऱ्या दिसा सकाळीं नेबुकदनेझर रायस येता, कित्याक आपण असो गव्हर्नराक सिंहाच्या धोलींत उडयला. देखून तो खंय जीव आसा की नांगी पळया म्हण सिंहाच्या धोली लागीं येवन तो उलो करता. दानियेला म्हणटा, दानियल म्हणटा हांव हांगा आसा सर, म्हज्या राया हांव हांगासर आसा, म्हज्या सर सिंहा सांगता हांव देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन आसा. रायस सगळो भियान खांपलो. सिंहा सांगता आसा पूण म्हणटा तो म्हळ्यार सिंहाक ताणें ताजे मित्र करून घेतल्यात. मोगाच्यानो देदनाथ सर्वेस्पर देव तुज्या सांगता आसा, सिंह न्ही विखाळ जीव दाडी सयत तुका कांयच बादक करूंक शकनात. समिया जेजून म्हणा वय तुवें वीख बी पियेल्यारय तुका कांय बादक जावचें ना, सोरोप या इच्यू सयत तुका सापल्यार कांय बादक जावचें ना, कित्याक हांव तुज्या सांगता आसा म्हण सोम्यान भासयलां. तर मोगाच्यान आमी कित्याक भियेंक जाय, आमी कित्याक कावजेवंक जाय. कितले जाणां मोगाच्यान दैवीक रिती मंदिराक येता आसतना भियान येतात. फादर म्हाका कॅन्सर पिडा आसा, 4थें स्टेज कॅन्सर, म्हज्या जिवितांत म्हजें काम केलां, पयशांची अडचणी आसा. फादर म्हजो बापूय वय मरणांतीक पिडेन आस्पत्रेंत वय मरच्या रिस्केर आसा. फादर आमी कितें करचें. तेन्ना मोगाच्यान म्हाका मेळचें तें देवाचें उतर जावन आसा. किर्तनाच्या बुकांत 20 आनी 7 वसोरांत पयली दुसरी वळ, Psalm 27 verse 1 and 2. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें थरथरोंक जाय. कितली अपुरबायेचीं उतरां मोगाच्यान. सर्वेस्पर देव म्हजो उजवाड आनी तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. म्हज्या भावा भयणी कोणाक तुवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर देव म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें थरथरोंक जाय. म्हजे विरोधी म्हज्या विरोध उठतीत जाल्यारय सर्वेस्पर देव तांकां सगळां नाश करतलो. आनी 20 आनी 7 वसोरांत 10व्या वळी देवाचें उतर म्हणटा, म्हजी आवय बापाय म्हाका सांडती जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हाका तांच्या वेंगेंत घेतलो. वय मोगाच्यान न्हय आवय बापूय तुजो घोव सांडल्यार, तुज्या बायल्यान सांडल्यार, तुज्या भुरग्यांनी सांडल्यार, तुज्या कुटुंबांत कोणें तुका सांडल्यार सर्वेस्पर देव तुका आपणाच्या गोपांत तो आरावन धरता जाल्यार तूं भियेनाका म्हज्या भावा, भियेनाका म्हज्या भयणी. देवाचेर पातयेनी विस्वास दवर. धैर्य तुजें जावं दी, भावार्थाचें धैर्य तुजें जावं दी. भियाक, खावजेणेक, आपधैराक आनी हात पांय कामच्याक सगळ्यांक तो हुकूम घाल. देव सरानो म्हजे थंय पयस सरा, हांव देवाचो भुरगो धैर्यान आनी भावार्थान जियेता. बोमाकडा सरकींचे बाबा, दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या विक्षकांचेर, हे कार्यक्रमांत वांटेल जावच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बाबा.
भिरांत खवजणी म्हणली आमचे तान पयस कर बापा. भावार्थाचें धैर्य आमकां दी बापा. तुज्या मोगांत आमी रावों, तुज्या उपादेशा प्रमाणे जियों आनी धैर्यान जिविताच्या कश्टां संकश्टां फुडकन तूं आमच्या सांगात आसाय. कश्ट संकश्ट पिडा शिडा तूं दिल्यारी त्या सर्वांतले तूं आमकां निवारताय. ह्या भरवशान बापा तुज्या सर्गींच्या निती सिंहासना सरशी आमी येता. आम्हा समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचें सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमोगाचे न्हू तुमच्या सांगाता दिव्या वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत हो वेळ करसूंक म्हाका वर्तो संतोष हांव तुमच्या समेस्तच्या गरजां खातीर मागतां. तुमी दैवीक उलोरेतीर मंदिर मुल्की मँगलोर हाच्या गरजां खातीर मागा. आमचे हांगासर वेबसायट आसा थंयसर गेल्यार आमचो सगळो विवर आसा. म्हजे फोन नंबरूय आसा. मोगाच्या केदाळे तुमी आमकां संपर्क करयेत. आनी तशेंच दिवायन कॉल सेंटराक केदाळे रेतेर करूंक येवयेत. वस्तेचे रेतेर आसात 3 दिसांचे या 5 दिसांच्यो या अशेंत तुमी येवन रावन मागणें करयेत. दोनी 1 म्हयनो या 2 म्हयने सयत येवन रावन मागणें करतात. येवंक आसा जाल्यार आमच्या वेबसायटीर वचा. थंयसर फुल्ल फोन नंबर आसात आमच्या ऑफिसाची. ऑफिसा फोन कर. तुमी केवल एक रूम पयलें बूक केल्या पुरो. पयशे दिवन धाडची कांय गरज ना. केवल पयलें तुमचें रूम मेळटा की म्हण पळयत. कित्याक जर तर तुमकां प्रायवंतां सोडोंक जायना. आमच्या ग्रावंड फ्लोरार केवल 12 रुमां आसात. पहिल्या माळयेर, दुसऱ्या माळयेर, तिसऱ्या माळयेर म्हणटना लगभग 40 आनी 8 रुमां एका बिल्डिंगांत आसा. आनी एका बिल्डिंगांत ती लगभग आणखी 50 रुमां आसात. अशें 100 रुमां आसात. तर म्हाका न्हू जाय तितली रुमां आसात. डॉमेट्री आसा. पूण पयलें तुमी सांगून आयल्यार बारीक बरें रावोंक येता जाल्यार शनिवारा दिसा रेतेर तुमी येवया. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेर आसा. 3 वरां हरी एका शनिवारा सकाळांक हांव हांगासर मेळटा. कोणाक मेळोंक आसा वैयक्तीक तरान तुमकां अवकाश आसा. मोगाचें न्हू तुमच्या सर जिविताच्या संगतीचेर देवाचें आशिर्वाद हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.